गोंयभर रस्ते हायवे कुशीक अतिक्रमणाची हायकोर्टाचे मुखेल जुईजान घेतली स्वेच्छा दखल. इश्यूचेर उपाय सांगचो सरकाराक निर्देश. 22 ऑक्टोबराक सुनावणी. गोंय आंतरराष्ट्रीय कमर्शियल आर्बिट्रेशन केंद्र जावंक शकता. पोन्ने हायकोर्टात न्यायालयीन अकादमी करची. मेर्शे जिल्लो कोर्टाचे इमारतीच्या उक्तावणाक सरन्यायाधीश चंद्रचूड उलयलो. एपार पयशे घाल, लोन क्लियर करता म्हणून सांगून अंत्रुज महाल सहकारी सोसायटीच्या मॅनेजराची एकलेक तोपी. विचारल्यार मारबडे. पुलीस कंप्लेन. सोसायटीन हात फाफुडले. सुप्रीम कोर्टाचे निवाडे हेर भाशांनी ट्रान्सलेट. सरन्यायाधीश म्हणटा स्वातंत्र्या उपरांत 36,000 निवाडे हिंदी ट्रान्सलेट मराठी कोंकणीतय करतले. गोंयचो वादग्रस्त मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयलाक निखळायलो. दिल्ली ट्रान्सफर, हॉल्डन लँड कन्वर्जन, बेकायदेशीर बांदकामाचो आरोप प्रकरण हायकोर्टात. सांकवाळ पंचायतीचे शोकॉज नोटीशेक भूतानीच्या जापेर पंचायत सातीस्वेत ना जाल्यार एनओसी रिवोक करात. कायदेशीर सल्ल्याची गरज ना. थळावे आझाद मैदानार. तोपयां आड कळंगूट पुलिसांची ॲक्शन चालूच. 10 दिसांत 29 जाणांक धरले. 5,000ची फायन. ताब्यांत घेतिल्ल्यांचे आयडेंटिफिकेशन. टुरिझम ऑथॉरिटी मुखार हजेरी. फोमेंतो रिसॉर्ट्स अँड हॉटेल्साची एमडी सीईओ अंजू तिमलोचो अंदूच्या सर्वोत्कृष्ट हॉटेल वेवसायीक पुरस्कारान भोवमान.